मांडवी न्हंयत मेगा कॅसिनो हाडचे ना, तांच्यांनी परवानगी मागल्या पूण आमी ती दिवचे ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. मजगतीं बुधवारा पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. व्हडली कॅसिनो मांडवी न्हंयत हाडची न्हय म्हणून तांच्यांनी मागणी केल्ली. मांडवी न्हंयत व्हडली कॅसिनो येवपाची आसा अशी चर्चा फाटल्या कांय दिसां सावन चलता. ही कॅसिनो आयली जाल्यार पर्यावरणाक हानी जातली असो भंय उक्तायत पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोचे शिष्टमंडळ फाटल्या कांय दिसां सावन झगडटा. हो विशय महापालिकेचे बसकेत घेवचो म्हूण तांच्यांनी पणजे महापालिकेत आंदोलन लेगीत केल्लें. तशेंच बुधवारा हो विशय घेवन पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. मांडवी न्हंयत कॅसिनो हाडची न्हय तशेंच तांकां परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी केली. मजगतीं मांडवी न्हंयत व्हडले कॅसिनोक परवानगी दिवंक ना. विरोधक राजकीय हेतान लोकां मदीं संभ्रम निर्माण करपाचो यत्न करतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. बेसिकली तुम्ही जाणा की आता आमी इतले दीस कॅसिनोचो इश्यू पणजेकारांनी हातान घेतिल्लो आसा. पब्लीक मिटींग जाली, आमी वेगळे वेगळे अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे, आमी पोर्ट्स मिनिस्टर बाब दिगंबर कामतीक मेळ्ळे आनी वी हॅव टेकन दिस इश्यू व्हेरी सिरियसली. मेन इश्यू आशिल्लो म्हणजे जो एमर्जन्सीचो ओवरऑल कॅसिनोचो इश्यूच्या आमी त्या विरोधान आमी झगडटात, पूण मेन जो एक एमर्जन्सी आशिल्ली which was this boat which was going to replace an existing casino vessel. एक 70 कॅपॅसिटीची बोट काढून 2000 कॅपॅसिटीची बोट हाडपाचो जो प्लॅन आशिल्लो दॅट वॉज व्हेरी डेंजरस आनी त्या खातीर हो आमी इशू इतलो स्ट्रॉंगली घेतिल्लो आनी मुखेलमंत्र्यान आमकां टायम दिलो आनी आय एम ग्लॅड टू टेल पीपल ऑफ पणजी, पीपल ऑफ रेशमागोस एंड पीपल ऑफ गोवा की ही हॅज कन्फर्म टू अस की ही जी न्यू बोट which everybody was concerned about, ही बोट आता मांडवी नदीन येवची ना. He has confirmed to us that he has told the company which had applied for the permissions की ते 70 लोकांची बोट काढून 2000 लोकांची बोट हाडूंक शकना. This is what the CM has confirmed to us in person. परत सांगता म्हणजे लोकांच्या मदीं संभ्रम क्रिएट करपाचो खुबशे जाण म्हणा किंवा ऑपोजिशन म्हणा पॉलिटिकल यूज करीत आसा. बोट कशीच येयना, हांव क्लियर कट सांगता ही बोट येवची ना. ते जस्ट म्हणजे परमिशन मागलेले आम्ही तांकां सांगला सर, बाकीचे तुम्ही परत एकदा जे आपण ते रिवायज करा, बोट येवची ना जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.